तुमकां तशें ऑनलायनीर आसून लितुर्जींत भाग घेवच्या आमच्या मोगाच्यांक एक बरी सांज मागता आनी मोगाचो स्वागत आशेता. सगळ्या वर्सांतली पवित्र आनी विशेष रात आयची आनी आयचें हें पास्काचें जागरण. ह्या घडये हांगासर आसची आमी निजायकी सुभागी. ही रात आख्ख्या संवसारार पवित्र सभा संतोसान आनी उल्हासान संभ्रमता, कारण आज सोम्यान पत्काचो काळोख धांवडावन आमकां नव्या जिविताचो प्रकाशभरीत उजवाडाक पावयल्ली भागीरात ही. निमाण्या ब्रेस्तराच्या संभ्रमा उपरांत निशब्द जाल्ली सगळी पवित्र सभा कालच्या दिसा ताच्या कश्टा मरणाचो मिस्तेर नियाळून हे राती वर्त्या बरवशान ताच्या पुनर्जिवनपणाक राखून रावल्या. आयच्या देवस्तुतेची सगळी रीत सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी जुदेवातावन घेतलेली जावन आसा. इजिप्ताच्या गुलामपणांतावन सुटल्या रितीचो उगडास हर एका वर्सा जुदेव परजा सगळी रात जागी रावून संभ्रमतली. तशेंच सोमी परत येतलो, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची झडती करूंक तो येतलो हें सत आमी विसरूंक नजो. आमचें सगळें संवसारी जिवन पास्काची जागरण जायचें. सगळ्या जिणयेंत ताची वाट पळोवन रावचें. ताचें मुखामळ आमी सर्वांतय सोदिचें. ताच्या पुनर्जिवनपणाचो उगडास आमच्या जिविताद्वारे हेरांक प्रसार करूंक ताच्यो जिवो साक्षी आमी जायचे. ही जावन आसा आमकां आजची एकच वाट, सोम्या संगी ससनाक जियोवच्याक. ही वाट आमी सुमकूंक ह्या पवित्र रातीच्या देवस्तुते तावन प्रेरण मेळोवंक मागया. आयच्या देवस्तुतेंत 4 भाग आसात. उजवाडाची रीत, जेजूचेर उज्याचेर आशिर्वाद आनी पास्कांच्या वातीचो तयाराय. दुसरी, देवाच्या शब्दाची रीत. तिसरी, पवित्र स्नानाची रीत, उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाची नवसरणी. चवथी, येवकरिस्ताचो संभ्रम. पयलो भाग, उजो आनी उजवाड. उजवाड जावं हें देवान उसारलें पयलें उतर. त्या वरवीं एका सुंदर सृश्टीचो आरंभ जालो. मनशाच्या पातका वरवीं संवसार भ्रश्ट जालो आनी अंधकारांत बुडलो. तरी आपले ससनीक येवजणे काल देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलेले वरवीं ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमी उजवाडाची भुरगीं जाल्या. आतां चलोवची उजवाडाची विधी हो वर्तोगूट आटापता. नव्या उज्यातावन पेटोवची पास्काची वात, जिवन जेजू क्रिस्ताचो संकेत जो आमची जिणी उजवाडायता. पास्काचे वातीर कुर्सा रुपार कंसोवचे 5 दुंपा केळे जेजून आमचे सोडवणे पासत सोसुल्ल्या कश्टा मरणाचे गुर्त. वातीर कंसोवची चलत्या वर्साची इसवी जेजू काल, आज आनी सदांकाल इतिहासाचो केंद्र म्हूण पासारता. देखूनच आपले क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण म्हणयाऱ्यान करचे पासारणेक देवाचे व्हड उपकार म्हूण उद्गारचें अर्थाभरीत. पास्काचें गीत हो मिस्तेर सविस्तार वर्णिता. तर ह्या सगळ्या भागांत आतां आमी भक्तीपणी वांटो घेवया. उजो बेंजार करची ही रीत आतां फाटल्यान चलता. तुमी आसचे कडेनच उबे रावचें आनी पाटी गुंचें. आतां हांगाचे 20 दिवे पालवयतले. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू क्रिस्त आमचो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. देखून हे राती पवित्र सभा आख्खे तुमेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगाता मेळून जागी रावूंक आनी करूंक पळयता. मरणांतलो जिवन जावन जेजून मरणाचेर जैत वेलें हे ताच्या पास्काच्या जैतान आमकांय वांटो आसा.
तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचो गूढ संभ्रमून सुमयेच्या पास्कसो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करया. हे परी ताच्या जैतान आमकां वांटो आनी ताच्या सांगाता देवा सोवे आमी जिवंक पावतल्या हो आमचो तीर बरवोसो. आतां आमी ह्या उज्याचेर आशिर्वाद घालतल्या. प्रार्थुया. देवा, तुज्या पुता वरवीं तुज्या परजळाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी हे पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे अत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सासणाच्या परजळाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आतां हांगासर आसची ही पास्काची वात आमी बरयतल्या आनी कांतयतल्या. क्रिस्त काल आनी आज, आरंभ आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा, सर्व काळ आनी शेकडे ताचेच, ताकाच महिमा आनी राजपदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. आतां आमी ह्या पास्काच्या वातीचेर खिळे लायतल्या. आपल्या पवित्र आनी महिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखो आनी सांबाळो. आमेन. आतां ह्या नव्या उज्यातावन बरयलेली ही वात आमी पेटयता. वात पेटना.
उसवाड महिमेन जीवन जल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो धांवडाव काळोख अंधकार आमच्या काळजा मोतीचो. चेक. दुसरे पोळी हो क्रिस्त म्हणताना पेटोवच्यो. चेक. आपले क्रिस्त सोवुस्वा देवाचे वोडुकार आपले क्रिस्त सोवुस्वा देवाचे वोडुकार आपले क्रिस्त सोवुस्वा देवाचे वोडुकार
आतां म्हणयारी आपली पास्काची वात दुंपयता आनी उपरांत पास्काची महास्तुती गायता. ह्या परगटणेक पास्काचें गीत वा लातीन भाशेंत एक्झुल्तेत म्हणटात. एक्झुल्तेत म्हळ्यार संतोसान बोब मार, संभ्रमान उडी मार म्हूण अर्थ. ह्या गितांत सोम्याच्या जैताची खबर आटापून आसा. अशें आदी मागा उजवाडाचो खांबो इस्रायल परचेक वाट व्हरतलो, तशें मरणाचेर जैतवंत जावन उठल्लो जेजू क्रिस्त मनशा कुळाक वाट व्हरता. आतां आमी सर्वांनी हातान जळच्यो वाती घेवन पास्काची महास्तुती गायतना त्या उतरांक चीत दिवचें. जायत्यांक आमकां ह्या आपुरबायेच्या गिताची उतरां कळीत ना आनी जायते फावटी हें गायतना आमची मर पेटच्या वातीचेर वा कडच्या मेणाचेर आसता. देखून आमी ह्या पास्काच्या गिताची उतरां ह्या फावटी कडतिलेन छापल्यांत. देखून म्हणयारी तें गीत गायतना आमी त्या गिताच्या उतरांचेर आमचें मन ओडया. गीत गावन जातच वात पालोवची आनी बसचें. उल्हास करा तुम्ही सर्गींच्या देव दूतानो, समेस तुम्ही देवाच्या मोन्याऱ्यानो. उल्हास करा तुरी वाचोन दी, वोडारायाचे जैत केल्या देखून ताणे आमची सोडवो. संतोषून दी पृथ्वी येद्या वोडा जळोखान थळथळची, आनी सासनाच्या रायाच्या प्रकाशान प्रजळची. जाणा जावन दी ती पळ गेला म्हूण, काळो सगळ्या सारा वयलो. आनी तूं आमचे माते क्रिस्ताचे पवित्र साबे, इतल्या वर्त्या उजवाडाच्या किरणांनी तुका नेटयल्या आसता. तुवें संतोष पाव आनी येद्या व्हडा जम्याच्या उल्हास भरीत ताळ्यान गाजोन दी आतां तुजे देवा. आनी तुमी मोगाच्या बावंडानो ह्या पवित्र खेंडाच्या विचित्र प्रजाळा भोंवती जमो जाल्ल्यानो. म्हज्या सांगाता मेळोन म्हाका म्हूण हांव प्रार्थना, दया सरपद वेदा देवाची. पुरतो नापवो जाल्ल्याक म्हाका लेवितांचे मेळी खाण घेवंक दया केलो तो देव. वो तूं म्हजेर प्रकाश आपल्या उजवाडाचो आनी लाभो म्हाका सकत गांवच्याक स्तुती हे वातीची. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात, जो देव जावन आसा आनी ताचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकत्वांत जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासना. आमेन. सर्वेस por तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातै उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. Lasciami con un favore.
खरेंच ते वाचबीण आणि नीती प्रकार अदृश्य देवा बापाक सरपद वेदारा आणि ताच्या एकल्या जनेत पुताक जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्या काळजाचे आणि मोतीचे सगळे सकते आमचे थाळे उभारून नावाचे ताणे आमचे पासून आपल्या शासनाच्या बापाक आदामचे ऋण फारी केले आणि आमच्या मोगापासून विखरायल्या आपल्या रक्तान पूर्विल्या पातकाचो अपराध पोसून काढलो कित्याक ही जावन आसा ती फास्क परत जेदवान ती करी शेळी जिवेची मारतात आणि रक्तान तिच्या भावार्थ्यांचे दारवून पवित जातात ही तिरा जेद्वादी मागा आमच्या पूर्वजांक इस्रायेलीच्या भुरग्यांक इजिप्तांतले भायर काडून थांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजय नासता उतरासे केले तिरात जेद्वा उजवाडाच्या कांब्यान दोस पाटायलो पातकाचो काळो तिरात क्रिस्ताक सत्मांतेल्या समेस्ताक संसाराच्या कोटेपणांतावन आणि पातकाच्या काळोखांतावन विंगड करता खुरपा पाटी जोड दिवची आणि पवित्र जाणांचे सप्पेक मेळोवची ही तिरात जेद्वांक क्रिस्त तुटोवन सांकळी मरणाच्यो पणांतलो उठलो जायते वोंट नासलो कसलोच फायदो आमी जल्मो केली नासली जाल्यार ताणें आमची सोडवो कितली विचीत आमचे थंय तुजी काकूत तुजी दया कितलो चिंतना व्हरतो तुजो मोग सोडूंच्या खातीर गुलामाक दिलोय तुवें तुज्या पुताक येनी जाकी गरजेचे फातक ते आदामचे क्रिस्ताच्या मरणान पोसून काडला ते ये बागितो अपराध ते देवडांनी तितल्या वती सोडवंदाराक जोडूंक फावो जाल्लो ये खरीच बागी रात ती क्रिस्त मरणांतलो जीवन जाल्लो वेळ आनी घडी जाणा जावं बोगयली ती ही ती रात जिचे विशांत बरोवन आसा रात दिसा परी प्रकाशतेली आनी म्हज्या संतोशांत रात आसलेली दीस जातली कारण हे राती लाभचे पवित्रपण खोटेपण दावंडायता अपराध धुवन काडटा सुखोन पडटल्यांक नेणटेपण फाटीं दिता आनी रडटल्यांक
बुजयता द्वेस्ती धांवडायता समाधान थीर करता आनी पदवेदारांक खालती मान घालू लायता ह्या पासून ओपून घे हे बागे वता बापा ही रात पावो केल्या करगान जावन तुझे पवित्र सभेन आपल्या मण्याऱ्यांच्या हातांनी भेटोवचे ह्या जळत्या केंडाचे सांजेचे बलिदान मुसांच्या वावरान केल्या ह्या मेणाचे वातीची साम्रामीक भेटोवणी देवाच्या मानाक ह्या जळत्या उज्यान पेटोवच्या ह्या मेणाच्या खांब्याची स्तुती आमी आयकली एकेण विभागसून वांटले जाल्यार उजवाडचा सोणो जायना कित्याक माय मोसाक उत्पन्न दिल्या ह्या मोलादीक वातीचे कडचे मेण ताका पोस दिता ये निसाकी भागीराथी इजिप्त घरांक उठयलेली हेब्रेवांक रेस केली रात स्वर्गाक आनी संवसाराक देवाक आनी मनशाक एकवट केली देखून येसुम्या तुझ्या नावाच्या मानाक पवित्र केली ही वात हे रातीचो अंधकार नाश करच्या खातीर कळनासतना पेटोवमो आमी तुझे लागीं प्रार्थना स्वादीक आनी मानवाची खाणीक जावन तूं ती फोन घे आनी सर्गींच्या दिव्या सांगाता उजवाड तिचो बरसून दी फांत्याचे नेकेत उदेवन येताना ही वात जोडून आसची ताका मेळोवन दी फांत्याचे ते नेकेत्र हांवें म्हणचे जे नेणा आसतात नेकेत्र ते लिंबान थावन फाटी मनशा कुळाचेर शांत प्रकाश पांकयले देखून येसुम्या आमी तुझे लागीं प्रार्थना हे संतोषाचे फास परबे काळी समाधानाचे दीस आमकां तूं लाभय आमकां तुज्या सेवकांक आनी समेस्त क्लरिकांक आनी तुज्या भक्तिवंत लोकांक सगळे आमच्या भोवभाग्यवंत बापा लियावाक आनी आमच्या बिस्पाक पिटर पावलाक कळनासतना राख आनी सलय आनी सांबाळ आमचेर सरकारी अधिकार चलय तेल्यांचेरी तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुज्या उतरांवरत्या बरेपणाच्या आनी दयेच्या देण्यान तांच्यो आलोचन्यो नितीचे आनी शांतपणाचे वाटेक होती अशें तांची संवसारी वावट आखेर जात तुझे प्रोजेस समेत सर्गींच्या मायगवाक ताणी पावसे कर त्या आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात
जो देव जावन आसा आनी तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकत्वांत जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासना आमेन. आता दुसरो भाग देवाच्या शब्दाची भक्त दयाकन तुमची वाती पालवोवची. देवाच्या शब्दाची भक्त पास्काचे जागरणेची बुन्याद. पवित्र पुस्तकाच्या वाचपा मारिफात देव ताचें बचावाचें योजन आमकां उगडापें करता. देवाच्या शब्दाचे भक्तींत आज 3 वाचपां पोरण्या सोल्यांतली आनी 1 वाचप नव्या सोल्यांतले विंचून काडल्यांत. आयचें पयलें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें विंचलां. देवान अब्राहमाची परीक्षा करून ताचे विश्वास पळोवन आनी तसो गूंड बावार्थ पारखुचें आनी अब्राहमान देवाक विधेय जावन ताणें संवसाराचो आशिर्वाद जावचें ह्या वाचपांत वर्णिल्लें भक्तीपणांत आयकुया. वाचपा उपरांत जिणेच्या कश्ट संकश्ट वेळी आमकां हें सांबाळून म्हूण मागून किर्तन गावया. किर्तन जाल्लेंच ह्या जग मागणें म्हणटा त्या वेळार सगळ्यांनी उबें रावचें. दय करून उबी रावा. भोवमुगाच्या भावा भयणीनो, दबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्वींच्या काळार देवान आपले पुरजेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवंदार जावच्याक कसो पाटयलो ते आमी ध्यान मनी नियाळ्या. आनी हे पास्कचे संभ्रमणेन आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्ण एक पावो म्हूण मागया. बसया. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी देवान अब्राहमाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो. अब्राहमान जाप दिली. आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वस मोरिया गांवांक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें अब्राहम उठलो आनी ताणें आपलें गाडूं आयतें केलें. आपल्या दोगा साकरांक आनी इजाकाक ताणें आपणा संगी घेतलें. होम बली भेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयल्ले सुवातेक तो भायर सरून गेलो. तिसऱ्या दिसा अब्राहमान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयसतावन ताणें पळयली. तेन्ना अब्राहमान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा. हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी फाटीं येता. अब्राहमान होम बली भेटोवंक लांकूड घेतलें आनी तें इजाकाच्या खांद्यार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार समकले. मुखार वेता आसतना इजाकान आपल्या बापय अब्राहमाक उलो केलो. बापा, कितें पुता? ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें, आबळे उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली भेटोवंक शेळी खंय आसा?
अब्राहमान जाप दिली, होम बलयेक शेळी देवूस पळयतलो. आनी ते दोगी सांगाता मुखार समकले. अशें ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुताक इजाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जिवीशी मारूंक हातांत सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार तावन उलो मारून म्हळें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, आबले, हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तवळ अब्राहमान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एका जिलकुटान शिंगा शिरकोन आसलेलो एक बकरो ताणें देखलो. अब्राहमान वचून त्या बकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. अब्राहमान त्या जाग्याक याहवे इर्रे म्हणून नांव दिलें. देखून आज पर्यान अशें म्हणटात, दोंगरार सर्वेस्पर आपणाकच पळोवंक दिता. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार तावन दुसरे फावटी अब्राहमाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सपोत दितां. अशें उलयता सर्वेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी मळबा वयल्या नेकेत्रां परी आनी दर्याचे वेळेर आसलेले रेंवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. देवाचे उतार हें. तू म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सांबाळ कर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला. सर्वेस्परा तूंच मुझे दायज आनी मुझे पीवन पाव. मुझे जिणयेचो फुडार तुज्या हातांत आसा. सर्वेस्पर सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हज्या उज्याक आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ तर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेला.
देखून मुझे काळीस उल्हासता मुजो आत्मो धादुस्कायेन उमाळता मुजी कुडले गुण सवस्त कायेन जियेता कित्याक तूं म्हाका पाताळांत सांडसोनाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्तांक कुसाडाय देखूंक दिवं सोनाय सांबाळ तूं म्हाका देवा कित्याक तुजे हांव पातयला सांबाळ तूं म्हाका देवा कित्याक तुजे हांव पातयला उबी रावया. प्रार्थुया. बोवर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजी भुरगीं जावचें देणें तूं मनशांक दीत आसाय आनी असो तुजे बसवणेच्या भुरग्यांचो अंक सगळ्या संवसारार वाडयत वेताय. तुवें सोपोत घेवन उतर दिलाय त्या प्रमाणे ह्या पास्काच्या गुटा वरवीं तुज्या साकरा आब्राहामाक सगळ्या परचांचो बापय करताय. तर सगळ्या लोकांक तुज्या मोगाच्या आपोवण्याक पाळो दिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दुसरें वाचप निर्गमन पुस्तकांतल्यान विंचून काडला. इस्रायल परजा तांबडो दर्यो उतरून बसयल्ल्या गांवाक पैण केल्ली महात कार्यां आतां आयकव्या. वाचपा उपरांत आपले विशेष पदवेन इस्रायल लोकांक बचाव केल्ल्या आनी आमकां बचावी दिवच्या देवाक अर्सून किर्तन गावया. किर्तन जाल्लेंच याजक मागणें म्हणटलो. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हणलें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायेलीतांक पयन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार. तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायेलीतां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. आबळे, हांव इजिप्तकारांचें काळीज दारूण करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले. आनी हांव फाऱ्याव्याचेर आनी ताच्या फौजेचेर, ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोडे सवारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फाराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडे सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले. इस्रायेलीतांचे फौजे मुखल्यान वेतालो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो खांबोय मुखल्यान वेतालो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायेलीतां मदें आसलो. रातीन तो कुपाचो खांबो इजिप्तकारांचेर काळोख घालतालो आनी इस्रायेलीतांचेर उजवाड फांकयतालो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात
उदेन तितावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परसा सुके धरणे वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले. फराव्याचे सर्व घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. फांत्या फरार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार थावन इजिप्तकारांच्या फौजाचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पटायलें. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हणलें, आमी इस्रायेलींतान तावन पळून दोवया, कित्याक सर्वेस्परस तांच्या पक्षेन इजिप्तकारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान मोयशेक म्हणलें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोड्या सवारांचेर येवन पडटलें. मोयजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळून दमतेल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें झाडून उडयलें. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायेली तांचे पाट धरून दर्यांत भितर सरिल्ले फराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सवार तांतूं बुडले. कोणूच एकलो वाचून उरलो ना. पूण इस्रायल परसा दर्या मदें सुके धरणे वयल्यान चलोवन गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परचेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याच्या देगेर इजिप्तकारांची मोडीं पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बळिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्लीं कृत्यां इस्रायेलीतांनी देखलीं. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोयजेचेर पातयेनी दवरली. तेन्ना मोयजेन आनी इस्रायेलीतांनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवंत ताचें जैत. घोड्याक आनी घोडे सवाराक उडयल्यान ताणें दर्यांत. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराची गीत गावया, महिमेवोन जैताने जोडला. सर्वेस्पराची गीत गावया, महिमेवोन जैताने जोडला. हांव सर्वेस्पराची गीत गायता, कित्या महिमेवोन जैताने जोडला.
घोड्यांक आनी घोड्या सवारांक दर्यांत आनी शेवटिल्या सर्वेस परस म्हजें बोळ आनी म्हजें त्राण तो म्हजो तारोक तो म्हजो देव ताका हांव वाकनता म्हज्या बापायचो देव तो ताका हांव नावाडता सर्वेस्पराचे गीत गावया महिमेवून सैताने सोडला सर्वेस्परीक झुजारी वै सर्वेस्पोर्ताचे नाव फारेव्याची रथां आनी ताची फौज दर्यांत आनी शेवटिली घटमुट्टाचे घोड्या सवार तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले सर्वेस्पराचे गीत गावया महिमेवून सैताने सोडला सर्वेस्पराचे गीत गावया महिमेवून सैताने सोडला प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी आदली विस्मिता आमच्या काळार आमच्या दोळ्या मुखार परजळता. तुज्या उजव्या हाताच्या बळान एके पोरजेक पिडापीड दितल्या फारव्याच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेच आजाप आतां नव्या जल्माच्या उदकान सगळ्या परजांक सोडवून दिवन तूं करताय. तर आखे पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक बावडतान आब्रामाची भुरगीं जावंक आनी विंचलेले परजेची वडवीक जोडूंक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. येझेकियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें 3रें वाचप. नितळ उदक हांव तुमचेर शिणयतलो आनी नवें काळीज तुमकां दितलो म्हणलें संदेश दिता. हें वाचप भक्तीपणी आयकव्या. वाचपा उपरांत जशें मेरू वोवत्या झरीक ताण येता तशें म्हजो आत्मो तुका आत्रेकता म्हज्या देवा हें किर्तन गायता हांव. ह्या नंतर ह्या जग मागणें म्हणटा तें प्रार्थना जाल्ल्या तक्षण जेजूच्या जिवंतपणाचो संभ्रम पसारून महिमा देवाक म्हणलें गीत आमी गावया. येझेकियेल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याची मनशां आपल्या खाशा देशांत वस्ती करतली तेन्ना तांणी आपले सालीन आनी कर्तुवांनी तो बश्टायलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत वारयल्लें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बश्टायल्लो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायल्लीं आनी सगळ्या देशांनी तीं दुस्पटलीं. तांचे साली आनी कर्तुवां प्रमाणें हांवें तांची मुनसिबी केली. पूण राष्ट्रां मदें तीं आयिल्लीं तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय तीं आयलीं थंय म्हजें पवित्र नांव बश्टायलें. अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो. ही सर्वेस्पराची परजा, तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण
इस्रायलाच्या घराण्यान आपण गेल्ले त्या राष्ट्रामध्ये बसतयल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या, हें हांव तुमचे पासत न्हय. बगार तुमी गेल्यात त्या राष्ट्रामध्ये तुमी बसतयल्ले ते म्हज्या नांवा पासत करता. राष्ट्रामध्ये बस्ट जाल्लें ते म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसतयल्ले तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पर, हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या खाशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळ्ळेपणांतली आनी मुर्तींच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमच्या कुडींतले फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणें चलशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. जशे मेरुवंती जरितानेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. जशे मेरुवंती जरितानेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. म्हजो आत्मो देवा जिवन देवाक तानेता. केन्ना वचून देवाचे सत्रे मुखार रावूंक म्हाका मेळ्ळा. जशे मेरुवंती जरितानेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा. परबेच्या दाबाच्या वेळी लोकांचो म्यासोवे मेळून संतोषाचे उल्हास सोडून कीर्तनां गावून परिवारा सवे देवाच्या मंदिरांत हांव वचून आसलो. जशे मेरुवंती जरितानेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता
मोच्या देवा जशे मेरुवं ते चढी तानेता तशे म्हजो आत्मो तुका अत्रेता मोच्या देवा. प्रार्थूया. सर्व बळिष्ठ देवा, तुझे आखे पवित्र सभेचेर दयेन दिश्ट घाल. सगळ्या मनशा कुळाचे सोडवणेचे काम समाधानेन चलोवन दी. पडतात तांकां तो उबारताय, पोरणे जालां तें नवें करताय आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रचनाच्या आरंभा आनी शेवटा वरवीं सगळो संवसार तो परतून संपूर्णायेक पावयताय. हे निरंतर सोडवणेचें काम पळोवंक आनी बगूंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. महिमा देवा ओ सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेच पोरा देवा सर्गीच्या राया सर्पोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थूया. जे कोणे ह्या मिसाक तांची तेसावां दिल्लीं आसात त्या तेसावां पसून तुमच्या जण एकल्याच्या तेसावां पसून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. देवा आमच्या सर्पोद्वेदार बापा, महिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फंकयताय. आमकां तुजी भुरगीं करता त्या मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबा नव्या पुता धुवांच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी साकरी करूंक पावो. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. क्रिस्ताच्या जिवंतपणाची सकत भोगोंक पावुलो सांब पावलो रोमागारांक बरयल्या पत्रांत पवित्र स्नानाच्या संस्काराचो गुण अर्थ नवसरल्या तावन विंचलेल्या ह्या वाचपांत विवरिता
तें आयकव्या. वाचपा उपरांत किर्तन गायतलें हांव. ताचे नंतर संतोष आनी भक्तीन हालेलुया गावन सोम्याच्या जिवंतपणाची घडीत मातेवाच्या वांजलात हांव आयकतलें हांव. सा पावलून रोमागराक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें हें तुमी नेनात. तशें आसता बापाचे महिमे भरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलो ते सुपरी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्ता सवे नेकेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातेल्यांव. पातकी कुडीसो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचें अदले सैंब क्रिस्ता सांगाता आमी कुर्सायलां म्हूण आमी जाणाव. कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जियेवंकी पावतेल्या म्हूण आमी सतमणटा. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला, तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडें कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकारी ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा दिन वासुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सस्नाक बाळता. तर इस्रायल ताका वाकणून म्हणून तासो विश्वासी मोग सस्नाक बाळता. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान सैत वेला ताच्या उजव्या हातान महत् कार्या चलयल्या. हांव मोरसोना हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. ख्रिस्तांची पास्ताची शेळी भेटून झाली देखून दबाजान सर्वेस पोराक ही परब आमी सोलोया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोव्या. साबताची रात उतरून आयताराचे फांतें जाताना मोरी मगदलेन आनी ती दुसरी मोरी पोंडाक भेट दिवंक आयली. तवळ एकसाणे व्हड बुयींग कांपणी जाली. सोम्याचो एक दूत सर्गींतावन देवलो आनी समाधी सरशी येवन शिळा लोळोवन ताचेर बसलो. ताचें स्वरूप जगल्याना बरी परजळटालें आनी ताचें वस्तर हिमा परी धवें आसलें. ताका पळोवन पाऱ्यागार बियाण तरतरले आनी मेल्ले परी पडले. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें, तुमी कांय भियेवची गरज ना. तुमी कुर्सायल्ल्या जेजूक सोदतात तें हांव जाणा. तो हांगा ना. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. येया, ताका नेकेपिल्ली सुवात पळया. आनी वेग्गी वचोन ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आतां तो तुमच्या फुडें गलिलयाक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. होच हांवें तुमकां दिवचो आसुल्लो संदेश. इतलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दें बियान अर्दें संतोशान म्हणले बरी समाधीतावन शिसांक खबर दिवंक दावादावी गेल्यो. तेदवा एकसाणे जेजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरून तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जेजून तांकां सांगलें, भिये नाकात. वसा आनी म्हज्या भावांक गलिलयाक वचोंक सांगा. थंय ते म्हाका देखतले. देवाचे उतर है. वखणी तुका क्रिस्ता. जिवन जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचें हें फेस्त आमच्या भावार्थाची बुन्याद. आमच्या भावार्थाचें मूळ आनी हेंच सत, ह्याच सताचेर आमचें जिवीत बांदून हाडलां. कित्याक हें जिवीत दिवचें सत जावन आसा. कित्याक हें जीव दिवच्या देवा थंय आमकां एकवटावचें सत जावन आसा. आनी जिवनपणा वरवीं ससनाच्या जिविताक आमी पावतेल्या म्हणलें बरवोसो दिवचें फेस्त जावन आसा. त्या देखून कोरिंथकारांक बरोवन सा पावल सांगता, अध्याय 15 पयलें पत्र ओळ 13 आनी 14, मेल्ल्यांचें जिवंतपण ना तर क्रिस्ती जिवंत उठोवंक ना. जर क्रिस्त जिवंत उठोवंक ना तर आमी परगट करता तो संदेश व्यर्थ आनी तुमचो भावार्थी व्यर्थ म्हणून.
ह्या कारणा पासून आमचो सगळो भावार्थ जिवंतपणाच्या ह्या सताचेर एकच सत न्हय पूण हें व्हडलें सत हाचेर आमचें जिवीत बांदून आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या राती आमी जें सत संभ्रमता ताचो संतोश म्हज्या जिवितांत माजवणां जावच्याक देव आमकां नाना रितींनी कुमोग करता. आमकां हें सत समजोवंक ताचें तावन कितें ह्या दोळ्यांक उगडापें जावचें तसलें करयेत तें करनत आसा. त्या देखून एक सत आमी पळयल्यार एक ह्या रुखाचो फांटो कातरलो म्हण चिंत्या. ह्या रूखच मूळ सोण्ण धरणीर रूख कातरलो म्हण चिंत्या. तो रूख थंयच लोव कोंबरे फुट्टात त्या मुळाक आनी एक रूख जावन परत्याक बदलता. पुनरुपीत जावचें तें जिवीत ह्या प्रकृतेंत देवान घालां. एक पाल माजरान त्या पालीक धरतना शिमटी खट्ट जाता. सवकास सवकास ती शिमटी परत्याक वाडचे बरी थंयसर देवान जिवीत घालां. तशेंच एक सुकणें आसा. तें सुकणें खंय एकच आसा खंय संवसारांत. तें आपणाकच उलपायता आनी ताच्या गोबरातावन नवी संतत एकच उब जाता. देवान अशें त्या नव्या जिविताचें बी ह्या संवसारांत आमकां दिसच्या वस्तूंनी घालां. ताच्या किसड आमचें जिवीत. आजून आधुनीक जिवशास्त्र शिकल्लीं म्हाका तितलें जिवशास्त्र कळीत ना, पूण हांवें वाचल्लें समजल्लें थोडें सांगोंक हांव अशें येता. ताका कोंकणींत खंय शब्द नात पूण इंग्लिशांत ट्युटीपोटेंसी आनी प्लुरिपोटेंसी म्हणटात. ट्युटीपोटेंसी म्हळ्यार एक दादल्याच्या आनी स्त्रियेच्या एकवटांतावन जावचें एक जिवाकोश सवकास सवकास 6 हप्ते मात्र आवयच्या गर्भांत डिवायड जाता. सेल्स जिवकोश वाडटात आनी जिवकोश ह्या हर एका जिवकोशाक एक मनशाचें कितें म्हणटात अंग जावन बदलची सकत आसा. थोडी सेल्स ब्रेन जावन, थोडी सेल्स हार्ट जावन, थोडी सेल्स हात जावन आनी थोडी सेल्स पाय जावन रुपीत जावची सकत देवान दिल्या. तर आमचें जिवीत कितलें अपुर्बायेचें पळया. हें 6 हप्त्यांनी जर सारकें जावना, थोडीं भुरगीं अंगविकल जावन मंदबुदीची जावन ह्या संवसारांत जल्मतात. कारण कितेंगी सूख जावन गर्भांत थंयसर थोडें डॅमेज जावन सेल्स ती संपूर्ण वाडावळीक वसोंक ना देखून. पूण वाडावळ दिवचो देव संपूर्ण जीव जावन आसा आनी जिवीत जावन आसा. त्या देखून जेजून म्हळें हांव जिवीत, सत, वाट आनी जिवीत. आनी जेजू जिवीत दिवचो देखून ताचें तें आचाकी वर्त्या मापान रिजनरेशन जाता म्हणून सायन्स सांगता. कित्याक देव एक बलिश्ट एनर्जी म्हणटा सायन्स. आनी बलिश्ट एनर्जी देव म्हणून सांगना तें, पूण बलिश्ट एनर्जी आमकां पात्येतल्यांक नीज जावन तो देव. कित्याक ताणें उगडापें केलां हें सत. आनी त्या देखून ह्या सता मुखांतर देव सांगता हांव जिवीत दिवनूच आसा. आयच्या पयले वाचपाच्या की पयले उत्पत्ती ग्रंथांत आजून एक वाचप आसा. आमकां वेळाचो अभाव जाता थोडे फावटी देखून 7 वाचपां आमी वाचिना. उत्पत्ती ग्रंथाचें पयलें अध्याय थंयसर आमी पळयता हो वाचवर देवान कांयच नातल्ल्यांतलें रचलें, कांयच नातल्लें थंयसर. आनी इंग्लिशांत कितें म्हणटात एक्स निहिलो म्हणून, आउट ऑफ नथींग गॉड क्रिएटेड एवरीथींग म्हणून. आनी अशें देवाक तर आउट ऑफ नथींग नातल्ल्यांतलें उपजोवंक जाता. तर जेजूक नीज देव जावन देवाचो पूत जावन जल्मल्ल्या ताका
आउट ऑफ नथींग जीव नातल्ल्या वस्तूंक हाडूंक जाता. त्या देखून दुसरें वाचपाचो आमी वाचलें अब्राहमाच्या जिविता विशयांत. आनी ह्या जिविता विशयांत सा पावल रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 16 ते 25 तुमी वाचल्यार ताच्या भावार्था विशयांत आमकां सांगता. तो थंयसर म्हणटा सा पावल अब्राहम मेल्ल्या कुडी बरी आसुल्लो आनी सारा वांसडी जावन भुरगीं जायनातल्या वेळार देवान बसयल्लें जातेलें म्हणून तो पातयेलो. कित्याक वर्स 17 सांगता नातल्या वस्तूंक जीव दिवच्या आनी मेल्ल्या वस्तूंक जिवीत दिवच्या त्या देवाक तो पातयेलो. त्या देखून आमी सगळीं संतोश पावोंक जाय आनी मागोवंक जाय धड तुज्या आत्म्याक त्याच आत्म्याक आनी हो संवसार तूं रुपीत कर, नवो कर, कारण तुज्यान जाता. कित्याक तूं सक्तेवत बलिश्ट. आनी ह्या कारणा पासत जो कोण जिवंतपण ना म्हणटाले जेजूच्या काळार साधुसेव तांकां आनी त्या मनोभावार आशिल्ल्या शिसांक थंयसर दाखोवचे खातीर जेजून आयच्या वांजेलांत आपुरबायेची 2 गणितां आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें एकच सणे थंयसर देवदूतून येवन म्हणाले थंयसर तो ना, दिसच्यो वचची, दिसच्यो वस्तू, दिसच्यो संगती. देवदूत येवन फातरार बसलो, सारकें हांगासर बरयलां दिसची संगत अशें जालें म्हणून. आनी दुसरी संगत जेजूस तांकां मुखार मेळ्ळो आनी म्हणालो वसा आनी शिसांक सांगा, म्हज्या शिसांक सांगा. आनी म्हज्या जेजू म्हणटा म्हज्या भावांक सांगा, शीस न्हय भाऊ, म्हजेच भाऊ जेजून म्हणचें. आनी त्या देखून उत्पत्ती ग्रंथाक गेल्यार देवान तसोच तूं स्वास मनशाचेर सोडलो, तसोच तूं जीव सोडलो. त्या देखून आमचो आत्मो देवाचो आनी देवाचो वांटो. आनी हो वांटो देव होगडायना कित्याक तो तासो. आनी त्या देखून आमकां खंडीत जावन तो जिवीत दितेलो. आनी ह्या पासत देवान आमकां नास करूंक आशेवना म्हणून सा पावल रोमाकारांक बरोवन चॅप्टर 5 वर्स 8 सांगता 8 वर्स 8 आमी पातकी आसोन नासाच्या त्या अवस्थेंत या स्थितींत आसतना तो आमचे पासत मेलो आनी ताच्या मरणा मुखांत्र ताणें आमकां नवें जिवीत दिलें. त्या देखून मुखारसून आमी अध्याय 15 कोरिंथकारांक बरयल्लो बूक अध्याय 15 ओळ 44 अशें म्हणटा. थंयसर आपुरबायन सा पावल सांगता ज्या आमकां ही कूड दिल्या ती मातयेची, ती मातयेक येता. आत्मीक कूड दिल्या ती सस्नीक आत्म्याची. आनी देव आत्मो म्हणून सा पावल कोरिंथकारांक बरोवन अध्याय 2 बूक अध्याय 3 ओळ 17 देव आत्मो म्हणून आमकां सांगता. आनी जेजूस समार्यकार स्त्रियेक देव आत्मो म्हणून सांगता जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 4 ओळ 23. आनी ह्या सस्नीक आत्म्याचो वांटो जावन आसा आमच्या आत्म्याचो वांटो. आनी त्या देखून तो देवा थंय एक जावंकूच जाय. त्या देखून आयच्या रोमाकारांक बरयल्ल्या ह्या दुसऱ्या वचपांत आमी आपुरबायेन आयकलें जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत मेळचे खातीर कोणे म्हज्या आत्म्यान देवाच्या एकवटांत मेळचे खातीर देवान कितें केलें ताच्या पुताक धाडून आमच्या नास जातल्या त्या आत्म्याक पवित्र केलें ताच्या मरणा मुखांत्र आनी आमकां नवें जिवीत दिलें. त्या देखून ताणें म्हणचें स्नान घेतल्या वेळार आमी ताच्या मरणांत वांटेली जाल्यां त्या देखून मोरची ती पातकांची कूड आत्मीक कूड आमी कुरसायल्या आनी आतां ताच्या जिवंतपणांत आमी वांटेली जातले. कित्याक क्रिस्तान जैत जोडलां, क्रिस्तान जैत जोडलां मोगाच्या भाव भयणो. ह्या कारणा पासत आयच्या वांजेलांत 3 संगती आसात आमकां समजोवंक. पयली संगत आंज बुडवो म्हणलो येया आनी पळया. आमकां क्रिस्तवांक जुवांच्या वांजेलांत जावंक पुरो आनी हेर
वांजेलिस्तांनी सांगचें कम अँड सी, येया आनी पळया. कारण इतलोच देवाचो अणभोग जोडा. जिवंत क्रिस्ताचो नीज देवाचो सस्नीक देवाचो अणभोग जोडा. आमी जर देवा थंय येना आमकां जिवंतपणाचो अणभोग मेळना. संवसारांत जर देवाचो हात पळयना रचलेल्या संगती थंय आमकां देवाचो अणभोग जायना. आमी केल्ल्यो वस्तू एक सकत जावन आमचे थंय बदलून जिवीत दितात त्यो संगती आमी नियाळना आमकां कळीत जायना. देरफोर रेजोरेक्शन इज नॉट ए थिंग, इट इज ए एसेन्स वीच नीड टू बी कॉन्टम्पलेटेड. ती एक वस्तू न्ही, त्या म्हज्यात जिविताचें तें एसेन्स आनी सबस्टेन्स जावन आसा. त्या देखून तें जिवीत म्हाका दिलां आसता. जेजू तेंत जिवीत म्हाका हांगासर येवकारिस्तान दिता. त्या देखून आमी म्हणचें आसा सबस्टेन्शियल प्रेजेन्स. सबस्टेन्शियल म्हळ्यार तेंच तें क्रिस्तस, आनी क्रिस्तस म्हणून जिवंत देवूत म्हणून दाखोवचे खातीर त्या येवकारिस्तांत देवान येवकारिस्ताची कितली अजापां करून आमकां उगडापें करनत दवरलां. जिविताचें सत जीव दिवचो देव म्हणून. आनी हाका आनीक पुराक जावन एक गडीत हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. 68 की 70 म्हाका एक्झॅक्टली उड आसना, 1970-68 रॉन वायत म्हणलो एकलो आर्किओलॉजिस्ट गोलगोथा जेजू कुर्सायल्ल्या त्या गुड्या पोंदा सोदून आसलो खंय. कसले म्हणे पुरावे मेळटात की पळया म्हणून. ताका थोडे रक्ताचे तिबे त्या मातयेंत पडुल्ले मेळ्ळे. ते ताणें जागृत करून घेवन सुकुल्ले थंयसर लोक काडले आनी ते तो एका लॅबाक व्हरून गेलो. आनी हें ताणें कांयच सांगूंक ना त्या लॅबाच्या मनशाक. लॅब मनशान ते टेस्ट करतना एकच ताणें डायरेक्टराक दुसऱ्याक सगळ्यांक आपयलें खंय आनी हाकाय आपयलें खंय. आनी म्हणलो खंय ह्या रक्तांत केवल 23 क्रोमोझोम्स मात्र आसात. एका मनशाचें जनन जायचें जाल्यार दादल्या तावन आनी स्त्रिया तावन 23 + 23 46 क्रोमोझोम्स जायचे. वय हांगासर आसले जिवशास्त्र शिकिल्ले, बायोलॉजी शिकिल्ले खंडीत जणान तें. आनी त्या देखून मस्त सायंटिस्ट हो मनीस जावंक साध्यच ना म्हणटात. साध्यच ना. मस्त जण दुबाव उसारतात आतां पर्यंत. आनी अशें आसतना तें रगत जिवंत आसा, आतांय जिवंत आसा म्हळें खंय. ताचे कण रक्ताचे जिवंत आसात, आजून जिवंत आसात. 2000 वर्सां जालीं आजून जिवंत आसात. साध्यच ना, सायंटिफिकली साध्यच ना. पूण आमच्या सोम्याक सगळें साध्य आसा. ताचे रक्ताचे कण सयत ताच्या कुडींतान मेकळे जाल्ले जिवंत आसात. कित्याक तो सस्नीक देव. आचाकी व्हरतें अजाप नाका आमकां. मोगाच्या भाव भयणो जेजूच्या जिवंतपणाचेर विश्वास दवरूंक. साबार जण हें साध्य ना म्हणून सांगतात. कित्याक तांकां पाती येवंक नाका आनी तांकां पाती येयल्यार उपाद्र जातले म्हणून ते देवाक पयस दवरूंक आशेतात. पूण तुका आनी म्हाका देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक हें सत पुरो. त्या देखून ये देवाचें उतर वास. ये येवकरिस्तांत निजा देवाक वळखून घे. ये सक्रामेंताच्या आराधनाक आनी थंयसर नीज देवाचें अजापां पळय, अणभोग कर. तेंच आमकां दुतान सांगचें जेजू हांगा ना पूण ये रितो पोंड पळय. कारण ह्या रित्या पोंडाचो अणभोग तुका जेजू जिवन जाला म्हूण सांगतलो. दुसरें मोगाच्या भाव भयणो रितो फोंड जाल्या उपरांत थंयसर आमकां आसा एक मिसांव. अणभोग जोडल्यार पावना. आमी ह्या संवसारांत एक मिसांव आसा. कसलें मिसांव? जिवन जेजूच्या एकवटांत जियेवचें मिसांव. कांय करीजे म्हणून ना आमी. जिवन जेजूच्या एकवटांत म्हजें जिवीत सदांच जियेवचें. आनी हें कशें जियेवचें? घरांत म्हज्या भुरग्यां मुखार म्हजो भावार्थ उसारचो. बरें सताचें प्रामाणीकपणाचें जिवीत जियेवन संतोशान
म्हाका जिवंत करचो जेजू म्हजे सांगात आसा म्हणल्या त्या संतोशान जियेवचें. आनी तिसरें जावन आसा दुसरें जावन आसा म्हज्या जिवितांत म्हजे तावन जीव दिता तसलें काम कितें करियेत तें हांवें करचें. आयच्या काळार हांव आयकतां भुरगीं नाकात म्हणून आमी कुर्साच्या वाट्या वेळार भुरग्यांच्या कुर्सा वाट्या वेळार आनी माने शुक्रारा पुरबायांनी हाडला भुरगीं नाकात एकच पुरो म्हणून आमी जीव दिवची कामां बंद करता. कश्ट म्हणून पूण जेजून म्हाका जीव दिवचे पासत कश्ट सोंसले. त्या देखून हांव सोंसता म्हणून हांवें समजून घेवचें गरजेचें ना तर इगर्ज माताना पाद्र्यापणांत सक्रामेंत भेटोवंक कोण्णी ना. देवाचें जिवीत म्हाका मेळना हें सत. त्या देखून हांवें जीव दिवता तसलें जिवीत जियोवचें. आनी मार्गार वाटेर येता आसतना हांवें जागृत रावचें. म्हज्या देशांत खावो पिवो पचावो म्हणून एक शब्द आसा. खावचें पियोवचें उडोवचें सगळें निटल्यान उडोवचें तुकचें. म्हाका म्हज्यात पांयांक नितळ दवरूंक नाका. हांवें त्यात कोसऱ्यांत मागीर गुड्डावन येचें. बोटलीच्या कोंच्यानी दर्याच्या तडीक गेल्यार वांडो घालनासतना चलया म्हळ्यार जायना. त्या देखून आमकां मातयेचो अणभव ना. मातयेचो अणभव नासल्यार मनशाक डायबिटीस दुसरी पिडा येता. कित्याक त्या मातयेचे कितें म्हणटात गुरुत्वाकर्शण शक्ती म्हज्या जिवितांतले ते वायट व्हरता. पूण म्हाका तो वचोंक जायना कित्याक हांव म्हजीच जीव दिवची ती सकत कितें करनासा मेळोवन म्हज्या जिविताक ना वायट करनासा. त्या देखून ह्या संवसारांत कितले रूख लावंक जाता ते लावचे आनी जीव दिवंक प्रयत्न करचे. कित्याक ते रूख कार्बन डायऑक्सायड बदलून ऑक्सिजन जावन म्हज्या जिविताक संतोष दितात आनी जीव दितात. जाता तितले बरे रूख लावचे फळ दितात. म्हज्या कुडीक गटाय दिवचे फळ दितात. आनी तशेंच म्हज्या जिवितांत म्हज्या सेवे वरवीं म्हज्या सेवे वरवीं बऱ्यापणा वरवीं हेरांक जीव दिवचो. ऑर्गन डोनेशन हें सगळें आसा. ताच्या किसड एक थोडो वेळ म्हज्या भावा भयणी पासत थोडो वेळ पिडेस्तां पासत थोडो वेळ गरजेवंतां पासत थोडो वेळ इगर्ज माते वासत. हप्त्यांत अर्द घंटो या 1 घंटो चड नाका. हर एकल्यानी सेवा दिल्यार हर एकल्यानी सांगाता मेळ्ळ्यार खंडीत एकामेकाक जीव दिवच्यांत एकामेकाक बरें करच्यांत आनी एकामेकाचें जिवीत फुलच्यांत कसलोच दुबाव ना. आनी हें आमी मागोवन देवाची कृपा ह्या मिसाच्या वेळार मागया. आमेन. आतां तिसरो भाग पवित्र स्नानाचो संभ्रम. जेजून जोडिल्लें नवें जिवीत पवित्र स्नानांत आमकां पयले फावटी लाभता. देखून आतां ह्या जग उदक आशिर्वाद करता आनी पवित्र स्नान घेतलेल्यांचेर ते शिंपडायता. उपरांत पवित्र स्नाना वेळार केल्ल्यो आंगवण्यो आमी नव्यान करतल्या. अशें क्रिस्तांतय पातकाक मरोवन नव्या जिणेक उठल्या म्हूण आमी परगडतल्या. ह्या भागांत ह्यो संगती 8 आपूण आसात. पयलें सुरविल्लें मागणें. दुसरें उदकाचेर आशिर्वाद. तिसरें पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करच्यो. ह्या वेळार वाती पेटोवच्यो. त्या उपरांत आमी हांगासर आमची धर्मीक आंगवणी नवीकरण करतल्या. चवथें पवित्र उदकाचो शिवोर. उभी राहूया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विश्वासी रावूंक तूच आमकां कृपा दिवं.
मौनपणी ह्या वेळार मागया. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, हे भोव पवित्र राती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता. आजपणी तुवें आमकां रचल्याय आनी अदीक व्हडा आजपणी तुवें आमकां सोडयल्याय. हासो आमी हे जागरणेन दिनवाशी काळजान उगडास करता. तर कनवळेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या कुडीक जीव भरूंक आनी त्यो नितळ करूंक तुजे काकुळतीचो उपाय कसो तुवें उदाक रचलें. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुजे परजेक तुवें गुलामपणांतली सोडयली आनी अरण्यान तिची तान बागयली. उदका वरवीं तूं मनशे कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रावाद्यांनी परगटलें. शेकी जेजून जोर्दान न्हंयत पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैम पुनर्जल्मल्ल्या नाणांत तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी. आनी ह्या पास्क परबे समयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भाऊ भयणीच्या संतोसान आमकांय वांटो मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. भोवनी बडिनो, तुमच्यो वाती तुमी पेटोवच्यो पास्काच्या वातये येतावन आनी आमी पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो नव्यान करतल्यो. पवित्र स्नानाच्यो बसवण्यो करून जातच आमी धार्मीक आमची बसवण्यो नव्यान करतल्यो. त्या देखून सक्कड ब्रदर्सांनी हांगासर आलतारी मुखार आतांच येवचें. देवाची स्वतंत्र भुरगीं कशें जिवचे खातीर
तुम्ही पदकाक पाठ करतात मू पदकाची गुलामां तुम्ही जायना जावच्याक कोटेपणाच्या पुसलावण्याक तुम्ही पाठ करतात मू पाठ करता वय हांव म्हणू कसकेन आमी भास दिवची सैतनाक पदकाच्या बापायक तुम्ही पाठ करतात मू वय हांव पाठ करता सर पदवेदार देव बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनराक तुम्ही सतमंतात मू जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत अमक्वार मुरयेतावन जल्मलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला ह्या आमच्या सुमयाक तुम्ही सतमंतात मू बापा आनी पुतातावन उपजल्ल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्रत्म्याक तुम्ही सतमंतात मू कथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचें बोगसणें कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सस्नाचें जिवीत तुम्ही सतमंतात मू तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पदकांचें बोगसणें आमकां दिलां तो सर पदवेदार देव आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताचो बाप आम सुमेस्तांक सस्नाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी धर्मीक आमच्यो आंगवण्यो नव्यान करतना तुम्ही आमच्या पासून मौनपणी मागचे आय ब्रदर renew my religious profession and I promise to God, to the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel, and to my superior chastity, poverty, and obedience, according to the rule and the constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. ह्या वेळार आतां हांगासर बेंचार केल्लें हें उदक तुमचेर शिमटायतलें हांव. देखले हावे उदक देवाळाच्या उजव्याता वाळून येवचे आनी कोणासशी येवते उदक पावले ते सोमेस बचाव जाले आनी ते म्हणाले सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय जशेनी तर उदका जरी एक मेरू अत्रेकता तशे आत्मो मोजो तुका लाले उजव्याता वाळून येवचे आनी कोणासशी येवते उदक पावले ते सोमेस बचाव जाले आनी ते म्हणाले सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय जय
atmo muso botalela tuka mocha jiva कितना तुझे मुकार पडल पडेल तुका देवा देखले हांवें उदा देवाळाच्या उजव्याता वाडोन येवचे आनी कोणासशी येवते उदा पावले सोमेस बचाव झाले आणि ते म्हणाले सर्वेस पोरा जय जय सर्वेस पोरा जय जय तुमच्या वाती देखन पालवया आता भावार्थाची प्रार्थना आराम जातात. उपरांत चवथो भाग दिनवासने बलिदानाचो सेवा धर्म काणिकेच्या गिताचो प्रारंभ जाता आनी मिसाचे बलिदान मुंदारून वेता. ह्या भागांत भक्तीपणी वांटो घेवया. मोगचनो जेजू मरणांतून पुनर्जीवन उठला आनी आमकां ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटेली जावचो अवकाश करून दिला. काळोखांतून उजवाडाक असततावन सताक मरणांतून जिविताक उतरल्या जेजू मुखान आमची प्रार्थना बापा लागीं उसारया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या पापा लियो सर गवळ्यांक याजकांक धर्मीक भाव भयणीक लायक मिशनरींक तुजे सक्तेन बर. तुजे सोडवणीचे येवजण तशेंच जेजूचे पुनर्जीवनपण सारक्या रितीन संवसाराक परगडच्याक बरोसो संदेश हर एकल्याक दिवच्याक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. आमचो देश सोलोनवरच्या सर राजकीय फुडाऱ्या पासत आनी आडळते अधिकाऱ्या पासत मागता. दुबळ्या धाकट्यांतय तांचे सेवेचो भरोसो दिवच्याक आनी निस्वार्थपणी लोकांची सेवा करूंक बरे आडळती दिवच्याक तांकां कृपेन बर म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. फिरगजींतल्या गवळीक परिशद सर संघटनाच्या संद्यांक तुका समर्पिता. क्रिस्ती लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर सर्वांनी वावरूंक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो संतोशानी संदेश तांणी मांडून हाडच्या कार्यांनी दिवंक तांकां तुज्या देण्यांनी बर म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. फिरगजींतल्या सर पिडेस्त भावा भयणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांणी देवाचे कुशेक खालतीमान घालून आपले कश्ट धैर्यान सोसून भरोशाचे जिवीत जिवंक पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची सकत तांचेर वाळो म्हण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. निराशेन जियोच्या जिवितांत सलवणी आपणायल्या समस्याच्या गोंदळ्यान संपडोन मोतीची समाधान होगडायल्या सर भावा भयणी पासत
मागता हांव. तांणी मोरणाचे जैत वेल्ल्या जेजूचेर बोवार्थ दवरून बरोशेची व्यक्ती जावन जियोंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आमी जमो जाल्लें वाचता. पुनर्जिवन जेजूक आमी सेवताना समियान हाडलेलो संतोश, भरवसो, शांती, मोग सर्वांक पुरगटच्याक सर्वांक मिसावाच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. एक घडी मौनपणे आमच्या कसकी ते समोसो उडास काडया. प्रत्येक जावन झुजा वरवीं शांती नास जाल्ल्या ह्या संदर्भी परत्यान शांती स्थापन जावचे खातीर आमी मागया. गल्फांतलीं जायतीं जाणां आज इगर्जेक वचनासतना घराच रावची स्थिती आयल्या. शांती आमकां परत्यान मेळोवन दी म्हूण मागया. फाटल्या 40 दिसांनी ह्या पुनशेतान मांडून हाडलीं सर्व भक्तीक कार्य आपुरबायेन चलोवंक आदार दिल्ल्या सर्व दानींचो, स्वयंसेवकांचो, बऱ्या मनाचो व्यक्तीचो उडास काडून तांचे पासत मागया. सर्गींचे बाबा, आयचो दीस आनी ही रात तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या पवित्र राती तुज्या पुतान पुनर्जीवन जावन मरणाचेर जैत व्हरून आमकां सासणीक जिवीत जोडून दिल्लो मिस्तेर आमी नियाळतना ह्या मिस्तेर आमच्या जिविताचो वांटो कर. पातकी जिविताक आमी हर एका दिसा हर एका घडये मरोन तुज्या पुता सोबे नव्या जिविताक उठोवंक आमकां फोव कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मोगाळ बापा सर्वेस बरा उंडोवाय हाडून येता काणीक जावून ह्या अल्तरार मानून तुगे मन परता तुवेंच दिलाय जिवीत आमकां ह्या संवसारांत. हे काळीज उसोन येता मोगाळ बापा सर्वेस बरा उंडोवाय हाडून येता काणीक जावून ह्या अल्तरार म्हणून तुगे मन परता तुवेंच दिलाय जिवीत आमकां ह्या संवसारांत. Undo goanso, waindrakaso, sugan fula fola, sove divso. स्वीकार कर बाबा फळवावराचो मासार तांत्रिसा कुडीन बदल दिवचो. हे काळीज उसोन येता मोगाळ बापा सर्वेस बरा उंडोवाय हाडून येता काणीक जावून ह्या अल्तरार म्हणून तुगे मन परता तुवेंच दिलाय जिवीत
आमकां ह्या संवसारांत संवसारी पयणार संकोन आसता पदकांच्या कोंडान दांडून पडटा असा कोण आमकां तुजे शिवाय उदारपणान मोगोस बाबा तुज्या भुरग्यांक हे काळीज उसोन येता मोगाळ बापा सर्वेस पोरा उडोवाय हाडून येता काणीक जावून ह्या अल्तरार म्हणून तुगे म्हूण परता तुवेंच दिलाय जिवीत आमकां ह्या संवसारांत. भवन निबडिनो आमी भिटोवचें हें बलिदान सरपुदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या दावा सविस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मैपसान मानून घे. पास्कच्या गुटान वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें तर तुज्या दिव्य परद्वेन हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताचें वखद जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कळी आमी तुका वाखणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण अदीक करून हे उत्तम राती तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्य दाबजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुर्लभ निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. मूळ सर्गी तुका जय. मूळ सर्गी तुका जय. मूळ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय जय. मूळ सर्गी तुका जय. मूळ सर्गी तुका जय. मूळ सर्गी तुका जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुजे कॅथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय
आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा लियो आमच्या बागेवन बापा पासत, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तोच करो वाडत सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमी आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकटे जाल्लेल्या आम्हा सोमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासणाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारण आम्हा सोमेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आपले कुडीन पुनर्जिवंत जालो. भोव पवित्र रात तो भोव पवित्र दीस समारंभाव आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सम्या आनी सदांच बरी एक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पोतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब, जुआव, तोमास, जाकोब, फिलीप, बर्तोलेमेव, माथेव, सिमाव आनी तादेव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, सिक्स, कार्नेल, सिप्रियान, लॉरेस, क्रिसोगन, जुआव आनी पावलो, कॉस्म आनी दामियाव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्षसाक्षांक आनी समेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बाबा, तुज्या मुणयारांची आनी सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. उदका आनी पवित्रत्म्या वरवीं तुवें आमकां नवो जल्म दिलाय आनी सर्व पातकांचे बोगसाणें फावो केलाय. तांचे पासत ती आमी समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. ससनाचे केस्तींतलें आमकां निवाळ आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सरपदवेदार देव बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करा. Bavarta so good, purgatoria.
सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा, आमी तुजे म्हणयारी आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवंत देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवंत साकरा आबेलाची देणी बावडतेंच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हेय बलिदान तुका मानो. सरपदवेदार बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूमून आमी कलतेपणी मागता. अशें हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आम सुमेस्तां तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा आमच्या दिवंगत चल्ल्यांची काकुळट कर. भावार्थाची मोर आसून ती आमच्या मदें आदीं गेल्यांत आनी विशेवांत आसात. आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या समेस्तांक तुजे गोपान उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आमी पातक्यांक तुज्या गणेश काकुळीचेर विश्वास दवरल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका, पूण आमचें पातकां बोगोस आनी जुआंव स्तेफान मातियास बार्नाबास इनास अलेक्झांद्र मार्सेलिन पेद्रो फेलिसिता पेरपेतुआ आगता लुसिया ॲग्नेस सिसिलिया अनस्तासिया आनी तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्तसासींच्या आनी तुज्या समेस भक्तांच्या जमान आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर्व वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणाक सरपदवेदार देवा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षिता
सर्वेस परास वाईटंतली आमकां निवाळ दय करून या जिवितान सवस कायम कांदी सर्गींचे बागरी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतीन सर पातकंतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय कित्याक राजवट पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण लाभलेली सुभागी. पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. भोवन आनी भयणीनो, आतां कुमगाराच्या पवित्र रितीन आमी भक्तीपणी भाग घेवचें. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸನೇ ಪೈಲೆ ಪಾಟಿ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟುಂಗ ಪೊನೋಡ್ಚೆ. ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು. दयकरून तुम्ही कुमगार घेतिल्ल्या तक्षण तुम्ही सेवूंक जाय. तुमच्या जाग्याक व्हरचें न्हय, बगार थंयच तो कुमगार सेवचो. संतोष भला काळजा जेजू तू येताय मोर दुर्बोळ्या पिडारा राज तू करताय मोर तू ये बेगी
जेवणांत तुझ्या जियेन सदा जाय तूं म्हाका जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या अत्रेकता हांव सेवच्या तुका नादोशी कर जेवणांत तुझ्या जियेन सदा जाय तूं म्हाका कल्वारीच्या दोंगरार रगत तुझी वारून म्हज्या पातकां खातीर मेलोय कुसा मरण तुये बेगीन कृपेन म्हाका बदलावय सर्गीतारण जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या अत्रेकता हांव सेवच्या तुका नादोशी कर जेवणांत तुझ्या जियेन सदा जाय तूं म्हाका जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या अत्रेकता हांव सेवच्या तुका नादोशी कर जेवणांत तुझ्या जियेन सदा जाय तूं म्हाका जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या घे म्हाका तूं घे गोपान
मोजा राव मुझे तेरा राया मोजा आओ माका तू पाव दये तुझा ये जेजू तू ये काळजा मोजा गे माका तुगे गोपान तुझा राव मुझे तेरा राया मोजा पाव माका तू पाव दये तुझा उंडो तू जिवितासो आत्मिकान दिवसो उजवाडून संसारासो जीव उजवाडावसो राय तू सर्गा संस्रासो राय तू काळजासो सोडवोंडार तू पातक्यासो आसरो तू आमचो ये जेजू तू ये काळजा मोजा गे माका तुगे गोपान तुझा राव मुझे तेरा राया मोजा पाव माका तू पाव दये तुझा ये जेजू तू ये काळजा मोजा गे माका तुगे गोपान तुझा राव मुझे तेरा राया मोजा पाव माका तू पाव दये तुझा प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजांबळ आनी हे परी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे एक घडी बसा. भाऊनो आनी भयणीनो, आज आमी आमच्या सोडवणेची महापर्व पास्का फेस्त संभ्रमते आसां आनी ह्या मुखांत्र पोरच्या ब्रेस्तरा आमी सुरवातलेल्या पास्काच्या त्रिदुमेच्या शिखराक आज येवन पावल्या. जेजू खरोच जीवन जाला आनी हालेलुया आमचें गायन. तुमकां सुमेस्तांक ह्या पुणशेतान सेवा दिवच्या सर्व कर्मलीत फ्राद आनी ब्रदर्सांचे नांवे एक बागी पास्का फेस्त मागता. घट्ट ताळयो दिवन ह्या फेस्ताचे सुभाशय आमी परगट करया. आनी जे कितें फाटल्या 40 दिसांनी आमी नवसरलेलें जिवीत जिवंक सुरू केल्लें मुखारून वचूं आनी आमी निजायके
पास्काची पर्जा म्हणलें आमच्या बदलल्ले जिणये रिती वरवीं हेरांक कळीत जावं. आज परत्यान इतल्या व्हड संख्यान बाळूक जेजूच्या पुनशेताच्या ह्या भाग्यवंत थळार ही परब आचरणूंक शिस्तेन आनी भक्तीन हजर जाल्यार तुमकां समेस्तांक आमचे दिनवास. तुमचें हाजीरपण आमकां व्हड एक प्रेरण आनी पंतफान अशेंच आमकां प्रेरेपीत करीत रावा. ह्या कोवेंताचे तशें पुनशेताचे जिवे खांबे आमचे तरणाटे ब्रदर्स हर कामांनी तांचें क्रियाळ मेतेरपण आनी आमकां आमची देवस्तुती भक्तीबरीत रितीन संभ्रमोवंक आनी हर योजना सुसूत्र रितीन जारयेक हाडूंक सहाय जाता. ब्रदर्स तुमकां आमचे सलाम. आनी आखरेक ताळयो पेटल्यार पुरो जायत गी या. हे पुनशेत आपणाचेंच म्हूण लेखून सेवा दिवची बऱ्या मनाची व्यक्ती जायतीं आसात. सेक्युलर कर्मलीत सांदे, बाळूक जेजू कुटाम, इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स एसोसिएशन, कार्मेल सोल्जर्स, बाळूक जेजू जेवणा समिती सांदे, इन्फेंट जीजस कॉयर, तशें पुनशेत आनी कोवेंताचे सिब्बंदी. विशेष करून बाळूक जेजू कुटुंबाच्या सांद्यांनी ह्या भाग्यवंत हप्त्यान हांगा जायती सेवा दिल्या. तुमकां सगळ्यांक हांव दिनवस दितां. पुनशेताच्या हर धार्मीक लितुरचे वेळार आनी विशेष करून यात्रीदुमे वेळा अंजाळ ताळ्यान गावून आमकां सर्गी अनभोगान भरूंक आदार दिवची आसात आमच्या कार्मेल कॉयराचे सांदे. तांकां आमी आभारी. देवाच्या सेवेंत कशें बोडवे सदां व्यस्त तशें देवस्तुतेन आमकां ही नेणतुली भुरगीं व्हड सहाय दितात. वेदी सेवा करतल्या सर भुरग्यांक आमी तुमकां थँक्स म्हणटा. तुमी जायतीं हांगासर कुमसाराचो सक्रामेंट जोडूंक वेता. हांवें खंय गेल्यार म्हणचें आसा कार्मेल गुडो एक आत्मीक वॉशिंग मशीन म्हूण. न्ही मात्र प्रायस्त तरणाटे लेगून आमी निजायकी संतोश पावता आनी अभिमान भोगता आनी हो सक्रामेंट दिवंक आमी केदाळाय तयार आसा. ह्या भाग्यवंत हप्त्यान आमकां कुमसरान कुमक केल्ल्या कोवेंताच्या याजकांक आनी प्रत्येक जावन मारदीक बाब जॉन लोबो ताणींच आज आयचे पास्काचे गीत गायिल्लें आसा. तांकां आमी अर्गां पाठयता. विशेवाच्या आल्तारीक फुलां दान दिल्ल्या दानीचो देवदीन आलिस रोड्रिगस हिच्या उडासाक तिच्या भुरग्यांनी सक्रिस्तीन आदार दिला ग्रेशन डिसोजा आनी हांगाची सर्व कार्यक्रमां सगळ्या संवसारार पावोवंक आदार दिला कार्मेल किरण मिडियाच्या रितेशान. तुमचो आदार मानता. आमच्या मिसांव गांवांनी आनी इस्कॉलां उबारन तांच्या दुबळ्या भुरग्यांक शिकयती आसा. ह्या इस्कॉलांच्या लायब्ररींक बुकांची गरज आसा. जर तुमच्या घरांनी भुरग्यांक वाचूंक जावचे तसले बूक आसात तर आमकां हाडून दियात. कसले पुरा बूक हाडयेत म्हळ्यार काणयो बूक, जनरल नॉलेज, ग्रामर, सायन्स, डायजेस्ट, डिक्शनरी, डिस्कवरी बूक आनी हेर. हर एक काही तरा आमी सांजेच्या 7:30 वरार पवित्र सभेचे मागणे मागता. आमचे ब्रदर्स तांच्या तरबेतीच्या कार्यक्रमांनी दुसरे कडेन वेतात देखून हे मागणे मुखल्या 2 म्हयन्यांनी आसचे ना. पूण तुमकां खासकेन मागणे करूंक सदांच अवकाश आसा. जुनाच्या पयल्या आयतारातावन हे मागणे आमी परत्यान सुरू करतले. फाल्यां हांगासर फेस्ताचे मीस एकच मीस सकाळींच्या 7:30 वरार आसतले. आतां आगमेंता विशीं आमी येदोळ उदक बेंजार केला आनी सर्व रितीची घुसपट गोंदळ पयस करचे खातीर आमी तें बोतलींनी तयार दवरलां. अकरेचें बेसांव जातच निमाण गीत गायतना कुटुंबाच्या एका सांद्यान कुमगाराक आयिल्ले भशेन मुखार येवचें आनी एक बोतलू ही आगमेंताची घेवची. हर एका बोतलेक 15 रुपये खर्च लागला आनी तुमची काणीक ह्या काणिके डब्यान थंयसर घालची. उदास दवरा हे पयशे उदकाक न्हय, आगमेंताक न्हय, बगार हाचे फाटल्यान जाल्ल्या खर्चाक. हांगासर जावच्या सर्व धार्मीक कार्यांनी जायतीं आमची ऑनलायनीर भाग्यते आसात. विविध कारणाक लागून
काम पिडा उतर प्रायक लागून तांकां हांगा येवंक जाते ना. आनी आतां चलत्याच्या झुजा वरवीं गल्फ तसल्या राष्ट्रांनी मिसां बंद जाल्यात. आनी अशें जायतीं आमची भावंडां ऑनलायनीर ह्या मिसान भाग घेतली आसात. तांचोय आमी उडास काडटा आनी ह्या सकट भावंडांक आमी फेस्ताचे सुभाशय पटयता आनी देव तुमकां राखून दी, सांबाळून दी म्हूण आमी मागता. 8वी आनी ताच्या वयल्या चेरक्या भुरग्यांक एप्रिलाच्या 12 तावन 15 तारखे म्हणसर हांगासर एक देवपोण्या शिबीर आमी मांडून हाडलां. तुमी वडांनी तुमच्या भुरग्यांक धाडूंक सुराती जावचें न्हय. येवचो आयतार दैवीक आकुळतीचो आयतार. त्या दिसा सकाळींच्या 10:30 वरार डिवायन मर्सी रिट्रीट सेंटर जेल रोड हांगासर आमचे कापुचीन भाव दैवीक आकुळतीचें फेस्त आचरण करतात. तुमकां समेस्तांक तांणी मोगाचें आपोवणें दिलां. भाऊ आनी भयणीनो, जर कोणाकी दिन वाचूंक सोडलां तर माफ आसूं. परत्यान एक पावटी ह्या पुणशेताक आदार दिवच्या सर्व बऱ्या मनाच्या व्यक्तींचो, सिब्बंदीचो, स्वयंसेवकांचो, सर्व समिती संद्यांचो, कोवेंताच्या दानींचो, ब्रदरांच्या शिकपा आनी तरबेतीन तांकां पोसकें घेवन आदार दिवच्या बेनिफॅक्टरांचो, पुणशेताच्या सर्व दानींचो आनी प्रत्येक जावन ह्या करिश्माच्या सर्व भक्तीपणान आदार दिल्ल्या तुमचो सगळ्यांचो आमी मनपूर्वकी उपकार बावडटा. मनदीक बाप रुडॉल्फ डिसोजा आमचेच कर्मलीत याजक प्रस्तून कॅनडान सेवा दिते आसात. ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धीक तांची वर्ती देणगी आसा. तांणी ह्या पास्का फेस्ता संदर्भी एक पुस्तक बरयलां, एक सुरे सुवातेक येया. ह्या पुस्तकाचें मोकळीक कार्य आतां चलता. आमच्या कोवेंताचे मालगडे याजक मानदीक बाब ग्रेगरी डिसोजा हांणी मुखार येवन ह्या पुस्तकाचें मोकळीक करीचें म्हूण हांव विनंती करतां. तशेंच पाद्रापाचो भाव मानेस्त विक्टर डिसोजा आसा, तांणी दयेकन मुखार येवचें. भाऊ आनी भयणीनो, ह्या संतोशाच्या दिसा एक दुखाची गजाल. आमच्या पुणशेतान जायतीं तुमी सेवा दिते आसात आनी हातून प्रत्येक जावन इन्फेंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स एसोसिएशन आमी ब्रेस्तारा तुमी कांय हरकते विने हांगासर नोवेनाक तुमची वाहनां घेवन बसार अशें चलोवन येतात. आनी हे आमच्या एसोसिएशनाचे सांदे तांकां रिक्षा आसा जाल्यार आनी ताच्या भाड्या मुखांतर तांचो दिसपडतो ग्रास सोडचो जाल्यार त्या दिसा हांगासर ती सेवा दिते आसात. थंयसर सकयल मार्गार रावन आनी तांतलो एकलो मानेस्त मार्सेल रोड्रिगस 50 आनी 9 वर्सां प्रायसो फाटल्या थोड्या वर्सां तावन डायलिसिसाक वळख जाल्लो. हप्त्याक 3 फावटी डायलिसीस आसा जाल्यार ब्रेस्ताराचें थंयसर मार्गार वताक रावन ट्रॅफिक कंट्रोल करचें सुखय नातलो. पिडेक लागून आईच्या ताची सेवा आमी मानून घेतना सस्नीक विशय ताका आमी मागता. मात्र न्हय, ताणें ह्या पुणशेताक दिल्ल्या ह्या विशेष सेवे खातीर सर्वेस्पोर देव ताका सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमी मागता. सगळां आमी एक घडीभर उबे रावया आनी ताच्या आत्म्याक शांती मागया. सस्नसो विशय दी ताका हे सुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फंगोवन दी आनी समाधानेन तो विशय घेवन दीत. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, गोब्राच्या बुधवारा तावन आज मसर
जर ही कार्य हांगासर बऱ्या तरान चलतात दर हाका कारण आमचे डिरेक्टर बाबू फादर स्टीवन त्या देखून आमच्या सुपेरियर बापांच्या नावी आणि तुमच्या नावी तांच्या खळनांतल्या मेहनते पासत आनी वावरा पासत आमी तांकां देव बरें बरें म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता हांव. थँक्यू. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तकली बगावन दाबाचे एक पेसांव घेवंक आयतें जाया. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दाबाजेक परबे दिसा सर्व पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारो. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ सोमतच संतोष बरेत काळजान ताचे पुनर्जीवनपण तुमी संभ्रमतात. पुत्रावरती आनंदान सासनाचे परबेन तुमी वांटो घेवंक पावो. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदांच आसो. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाची वडुपकार हालेलुया हालेलुया. ಚೆಕ್ ದಯಕನ್ ತುಮಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕದೆಲ್ಲ ಆಂಬ್ಯಾರು ಕಮಳನ್ ದೋರ ಹಂಗच ದೋರಿ ಅಂಕत बघा रे आंब्यारू कमळान दवरा. हांगासर एक लेडीज वॉच म्हणून दिसता भायर पडला. कोणाचें तुमी येवन घेवचें. तूच वाढल्या माये काळो केला पोळो. संतोषाने उल्हास पाव माये तू तुझे विसरो. हो तुझो जीवन झाला उठला तो फोंडाता आणि केदीस मोरा सोना सुटला तो मोरणाता. मनप्यानी नाकारो फातोर मुल्या फातोर केला. मातयेंत पडलो गोवाकर गन फुटोन आयला. ताची संगी जिता सर्गी जमिनीची सूर जाला. पुढे उदे तूच वाढल्या माये काळो गेला पोळो. संतोषानी उल्हास पाव माये तू तुझे विसरो. तुझो जीवन झाला उठला तो फोंडाता आणि केदीस मोरा सोना सुटला तो मोरणाता. Sobe, aunque al morir
सचे कडवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.